पेडणे आणि बार्देस तालुक्यात सध्या बिगर गोंयकारांचे सुमार 700 ट्रक सुरू आसात। हाका लागून गोंयकारांच्या व्यवसायाचेर परिणाम जाता अशें पेडण्या बार्देस ट्रक धनी संघटनेचो अध्यक्ष मिलिंद शेट्टी हांचें म्हणणें। भायले लोक गोंयांत नोकरी धंद्या खातीर येतात ते समजपाक शकतात, मात गोंयांत रावनासतना फटीची कागदपत्रां वापरून ट्रक विकत घेवन व्यवसाय करतात असो खुलासो ट्रक धनी संघटनेन केला। गोंयच्या दर एका व्यवसायात भायले लोक घुसपाक लागल्यात असो हुस्को मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान फाटल्या वर्सा उक्तायल्लो। मुख्यमंत्र्यान असल्या बेकायदेशीर व्यवसायांचेर कारवाय करची अशी मागणी ट्रक धनी संघटनेन केल्या। हे संबंधी पेडण्या बार्देस ट्रक धनी संघटनेन मंगळारा सहाय्यक वाहतूक संचालकाची भेट घेतली। आम्ही आज हांगा दिवता अजून एक लेटर घेवन येयल्ले की आरटीओ दिवपाक की जे आज रेंट घेवन रावलेले आसा पण भायले परप्रांतीय जे आसा लोक तेंच्या कडेन आतां कितल्यो गाडयो आसा, कितल्या जाणांक तुमी रेंटाच्या एग्रीमेंटाचेर गाडयो दिल्लेले आसा हे आमी विचारपाक तांकां एप्लिकेशन दिलां। फक्त एप्लिकेशन दिलां, आतां फुडलो तांकां जो प्रॉपर म्हणजे सगळं डॉक्युमेंटेशन आमी करतले आनी फुडें कितें आमी ते आतां तांकां विचारलां, मागलां तेंच्या कडेन आमकां तुमी कितें कितलें तुमकां दिवंक मेळटा की ना मेळना तें सगळें आमी तांकां सांगलें, मागलेलें आसा। आयज गोंयकार खंय तरी प्रत्येक धंद्या भितरच्यान भायर 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 सायडीन पयस वचत आसा आनी कमी जायत आसा आनी परप्रांतीय जे भायले लोक येतात ते हांगासर येवन खंय तरी रेंटाक रावता आनी ते स्वता आयज गाडयो म्हणजे ट्रान्सपोर्ट व्हेकल्स घेवन आयज ट्रान्सपोर्टेशन करता गोंयांत। हे खंय तरी बंद जावपाक जाय, तेच्या खातीर हो एक आमचो एक आवाज आमी उलयला खूब फावटी आनी लास्ट म्हाका दिसता लास्ट म्हयने तेच्या पयले एकदां आमचे सीएम सरान एक हें दिल्लें की स्टेटमेंट दिल्लो की भायले लोक येवन आयज गोंयांत धंदो करता ते खंय तरी आमच्या गोंयच्या धंदेकारांक तेचो इफेक्ट जाल्लो आसा। तेव्हा जे आतां कोण इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तेंच्यांनी लोकल्सांक सपोर्ट करून तांकां फुडें व्हरचें असो एक त्यांनी स्टेटमेंट केल्लो आसा। ते कितले व्हेकल्स आसा आनी ते कशे धंदो करूं शकता। एक समजा मनीस भायल्यान येता, तो हांगा जर जॉब सर्वीस करता आनी तो आपल्या ट्रान्सपोर्टा खातीर स्वता पर्सनल व्हेकल घेवन एक खंय तरी ताका हें आसा, पूण तो भायल्यान येवन आयज हांगासर ट्रान्सपोर्ट म्हणजे गुड्स कॅरियर व्हेकल घेता आनी स्वता हें ट्रान्सपोर्टेशन करता, हे खंय तरी हे बंद जावपाक जाय। हे बंद जालें तर आमचे गोंयकार जे भाव आयज ट्रकान आसा, हे आमचे असोसिएशन इतले मेंबर्स आसा ते खंय तरी फुडें वयतले किंवा ते धंद्यान रावतले की बाबा भायल्यान येवन हांगा तुमी जॉब करता, काम करता, आमचे कडेन बरें आसा, इथपर्यंत योग्य। त्याच्या उपरांत तुम्ही गाडी आमचोच धंदो घेवन जर गाडी घेवन तुम्ही ट्रान्सपोर्टेशन करपाक लागले जाल्यार आमी लोकल खंय हांगा कशें हें करपाचें। 700 ते 800 गाडयो आउट सेटर लोकांची 700 गाडी आउट सेटर लोकांची। हे खंय म्हणटा तुमी आतां? पेडणे आणि बार्देस। पेडणे आणि बार्देसान ते बिझनेस करता आणि एक्चुअली तो बिग प्रॉब्लेम आमच्या गोंयकारांक जाता। कसो रुमांक कोण येता पळय तो रुमांक रावता फक्त 1 वरासभर किंवा 2 वर्सां, की 2 वर्सां जाल्यार कोण ताका रुमाला ऑटोमॅटीक काडटा, पण गाडी जी व्हेकल रजिस्टर करता ती लायफ टायम उरता आणि तो वाल्याचो एक्सिडेंट जालो काय तो उठता गांवांत धांवता, पण तेचो परिणाम कोण आमच्या गोंयकारांक भोगचो पडटा। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान रिपोर्टर विनायक सामंत।